appointed a vice president बाब रवींद्र तळवलेकर आसा तसोच आमचो मेंबर बाब जिमी रॉड्रिक्स आयज आमी मिडिया बोगले येयल्या पूण एकूच तुमी रोखडो एक इश्यू हे म्हणलें एक कमेंट मारलो जायते टायमान तुमी आयज मिडिया केले म्हणून वय जायते म्हाका दिसता 6 म्हयन्यांनी आयज आमी मिडिया कडेन आयज वचल्या आनी हे सांगपाक इतलेंच गोंया आयज जायते इश्यू आसा पयले म्हणटा तो एक हॉट इश्यू म्हणटा ते आयज एक 2 इश्यू म्हणटा ते सारखे आहा दुसरे आहाय ते सारखेच फॉरेन्स गरजेचेच पूण आयज सारखे गरजेचे म्हणटा ते कितें आहा आयज एक आमचे हे डबल ट्रॅकिंग कोल हो आयज आमच्या वास्को शहरान हो डॅम जाता एक हब कशें करून दवरलेलें आसा आयज ह्या हेजेर आयज कोलाचेर आमी तर उलयतले जाल्यार हांव आयज मनोहर आदलो चीफ मिनिस्टर बाबा मनोहर पर्रीकाराचो आयज उगडास करता ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो आनी म्हाका दिसता तुमी देखून आयकलो तो स्टेटमेंट की आपूण डबल ट्रॅकिंगाचेर इन फेवर ना म्हणून आनी डबल ट्रॅकिंग आपण नाका म्हूण हांगा सगळो खोल हाडून हिंगासान ट्रान्सपोर्टेशन करतले काय म्हणून पूण आयज तेन्ना हो गव्हर्मेंटूय आसलो बीजेपीचो तो चीफ मिनिस्टर आसलो आनी जे तो चीफ मिनिस्टर जावन आयज बाब प्रमोद सावंत आयज चीफ मिनिस्टर आहा गोंयचो पूण हांव कितें म्हणटा सरी तर तेजे तो कमिटमेंट दिल्लो तो तुमी फॉलो अप कित्याक करूना ते हेजेर तुमी कितें वचना जेन्ना त्या चीफ मिनिस्टरान मिस्टर मनोहर पर्रीकारान आदल्या चीफ मिनिस्टरान जरी तर म्हणलेलें आपण डबल ट्रॅकिंग नाका जाल्यार आयज तेजेर हे डबल ट्रॅकिंग जालें कशें आनी जावपाकूच दिवपा ना म्हणटालो आनी तेणें जायतो कमेंट तेजेर हे मारलेले की डबल ट्रॅकिंग हाडटले आनी कोण कोण खुंयच्यान बॅगांक येतले आनी कितें करता हे भाशेन उलयल्लें त्या वयर काडना पूण हे गरज ना मोगड बाबयना हिंगा हेजेर डबल ट्रॅकिंग आमकां नाकाच हांव एक उगडास करता जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना म्हाका एक रेल्वेची एक फायल येयल्ली दॅट दे वॉन्ट टू एक्वायर द लँड म्हणून फॉर डबल ट्रॅकिंगाक हांवें म्हणलें आमच्या वास्को नाकाच मडगांव देखून नाकाच हांवें तेजेर रिमार्क मारलो नेगेटीव नाका म्हणून पण म्हाका एकल्यान तेन्ना चीफ मिनिस्टर आसले तेन्ना म्हणलेलें अरे दीस इज सेंट्रलाचे मरे अरे हांव कितें म्हणटा तुमी सेंट्रलाचे जावं हेजे जावं वो दुसरेच जावं तुमी कित्याक भिता अरे जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट आहा तुमचो तुमी हेजेर आहा पावरान आहा अरे तुमी लोकांक सांबाळपा लागून जी बरी वस्त आहा ती करा न्हू अरे जी बरी वस्त आहा ती करा लोकांक फायद्याची पडटली ती करा वो लोकांक जरी ते खोलाचेर आमच्या गोंया जर एक फायदो जाता वो गोंयकार आमचो भाव कोणूय तर हे खोलाचेर हेजेर हे जाता तेन्ना हांव काय म्हणना लिटल क्वॉन्टिटी अशें प्रॉब्लेम ना तुमी हाडून आयज बोलल्या मरे आयज हार्बर वचून चोय मेजीबंद हिंगा वचून चोया पोर्टान वचून चोया आयज जे पयले आदले जे MLA जे उलयताले ते आयज कित्याक ओगी रावले कितें जाला आनी जे वास्को आयज वास्कोचो आमदार म्हणटा आपले दुयेंत आहा आपणाक कोल आपले चलेक नाका अरे नाका जाल्यार कित्याक जाय तुमकां आयज आमच्या हे कोलांक जाय तो लोक जाय ती मनशां नाय ती भाव भयणां आयज सोंपोन गेल्या आनी तरी पूण जाय आनी तरी पूण तुमी देखून म्हणटा की आमकां हो कोल हो सारको बॅड हो आमकां कोल नाका जाल्यार तुमकां अरे तुमच्याय फॅमिलीक सांबाळपाक करा मरे दुसऱ्याकूय करा मरे दुसऱ्याकूय बेनिफीट जावं दी कित्याक गव्हर्मेंट मुखार येवन सांगून ना बोबट मारना आयज हेकाच लागून आयज आमी मिडिया बोगले येयल्या मिडिया देखून म्हणटाले तुमी आसतना केवरक ना काय म्हणून आमी आसतना आमी केला जेन्ना म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी देखून 2-3 बोट्यो देखून हांवें परत धाडलेल्यो
1 म्हयनो बंद दवरलेली हे बंद बोट्यो बंद करप त्यो कोलाच्यो बोट्यो भितर येता बंद कितले डॅमेज तूं जाणाय तांकां पूण आमी केअर करूंक ना आमी इवन ते हेवी ट्रक देखून जे एंट्री करपाचे जे पोर्टान वचपाचे आसले आनी ते कोल कॅरी करपाचे आसले ट्रान्सपोर्टेशन करपाचे आसले ते देखून हांवें बाउंड्रीचेर बंद केल्ले सी सगळे ट्रकांक सगळ्यांक एक परमीट आसताच ऑल इंडिया पूण तरी पूण आमी केलोलें कित्याक आमचो गव्हर्मेंट आमचो आसलो पूण हांव सांगूंक कोता इतलेंच आयज हो तुमचो गव्हर्मेंट येयला ह्या गव्हर्मेंटाचें कितेंय तरी लोकांचें बरें चिंतपाक बरें जावपाक मुखार या आमी तुमच्या बरोबर ऑपोजिशन आहा मरे आमी तुमच्या बरोबर आहा कितेंय करपा जाय जाल्यार आमी आहा वो खूंय सेंट्रलाक जर वचपाक जाय जाल्यार आमी आहा पण आयज थोडे MLA म्हणटा ही जालां तें पुरो आनी हेच्या मुखार जावपा दिवना कितें हेजेर कितें दाखोवन दिता अरे लोक बोबाट मारता NGO बोबाट मारता पॉलिटिशियन ऑपोजिशन बोबाट मारता आमी म्हणटा लोकांक बाबा हे वाल नाका पुरो रावा नाका ही वस्त जी नाका ती नाका आयज भरपूर जाला आनी हे कोणाक कोणूच केअर कोन्ना आमी असले पहिले मिनिस्टर म्हण असले आमी लोकांक पहिले भिताले आमी म्हणटाले अरे रे रे बाबा थिंगा लोक रस्त्यार येता लोक बोबाट मारतलो लोक आनी कितें करतलो नाका आमकां आयज कोणाकूच भिना मरे आयज जालां कितें हो कितें प्रॉब्लेम हो एक दीस लोक रस्त्यार येतले आनी कोण कोणाकूच पळोवपा ना हे भाशेन परिस्थिती जातली आयज दुसरो इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा तो आयज एक म्हणटा तो हेजेर आहा आयज हांवें चोयलां फ्रॉम एअरपोर्ट रोड टू हांव एकूच घेता आख्खे गोंयचे रोड पिड्यार जाल्या आयज PWD मिनिस्टरान एक हेचेर हे दिला मिडिया हेचेर दिला स्टेटमेंट केला की आपूण रोड सोगले अरे बाबा रोड कोत्तलो ते काणी सांगनाका आमकां इमिजिएटली कोर म्हाका मनोहर पारेकराचो अनेक फाटी उगडास करता जेन्ना एक मांगरान म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इल्लोसो पोर्टफोल पडलेलो आनी ते एक बायलेन पेपराचेर घायलेले हे मिनिस्टराचे दोळे फुटल्या काय म्हणून हांव तेन्ना मिनिस्टर मनोहर पारेकरा बोले वचोन हांव बसोन ताचे बगले बसोन हांव ताका झगडलो कित्याक लोक स्टेटमेंट आमचेर करता जाल्यार आमकां त्रास हें करता जाल्यार एक सांग म्हाका तुमी कितें आमी कित्याक करची न्हू बेगीन काम अरे बाबा डिसोजा फिलीप तो म्हणपाक राव इलेक्शन बगले केले म्हणटकूच काम करपाचें अरे म्हणलें इलेक्शन बगले केले म्हणटकूच काम नाका म्हाका काम जाय हाल्यांचें काम आयज करूं जातालें कोर मरे आमी हे भाशेन लोकांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हे भाशेन हें घेताले पूण आयज जालां कितें रस्त्यार वचून पळयता थिंगा पोर्टफोल आयज आमची ती बरी हें जाता फ्लायओव्हर जाता एअरपोर्ट टू हिंगा थिंगा 10-12 जाण मेले एक्सिडेंट जावन हेजो जबाबदारी कोण रे हेजो जबाबदारी जो मनीस आयज ह्या लोकल MLAनी सांगूंक जाय आसलें बाबा तो लोकल रस्तो दुसरो आहा तो सारको रिपेर करा बरे भाशेन करा लोकांक बरे भाशेन वचदी आयज जे मनीस मरण गेले आयज जे मनीस त्या पोर्टफोला लागून त्रासां पडले कोण जबाबदारी आनी ही जबाबदारी कोणाची आनी तुमी हालीं प्लॅनूच करता आमी कितें रस्ते करतले वास्कोय पडले पोर्टफोल आनी वास्कोचे पयलींचे आमदार आसले ते जेन्ना थोडो तर एक पोर्टफोल पडलो जाल्यार व्हडलो रस्तो रुको करताले आतां कितें जाला अरे जालां कितें जेन्ना हे हांवें ऑटो सर्वीस एकोडे आमच्या रॉय पेट्रोल पंपा कडेन 2 पोर्टफोल पडले थिंगा जेन्ना पोर्टफोल पडलो तेन्ना व्हडले BJPन हंगामाक गेल्लो हांवें वचोन तांकां बरे फातर घालून भासाणीचे फातर घालून हांवें ते रोड करून दवरलो आयज देखून एक पोर्टफोल फोन पडना अरे पूण लोकांक लागून कितें बरें करा मरे तुमी कितें लोक थिंगा पडटलो मरतलो तेन्ना तुमी येतले तेन्ना तुमकां दोय गुतकी जातले अरे बाबा पावस गेलो पोर्टफोल पुरोया मरे बेगीन काम करा मरे तुमी पावसाक आनी एकाच बोट दाखय नाका तुमी पयल्या रस्त्यार रावन थिंगा काम तें जावपा जाय
हे PWDचे आयज देखून हे कितें त्या आडीच्यान ब्रिज बांदून आहा लोक पडे त्याचे हे जाता पास जाता पूण लोक पडोन मोत्ता कोणाक येना उसपा दवट दोश कोणाच पायचे गेला कोणाच पायचे गेला जो फॅमिलीन कोण मनीस मोत्ता हे गव्हर्मेंटाचे निग्लेक्ट हे केला म्हणून तेका पोटफोल पुरयना म्हणून तो मनीस मोत्ता तेकाच दुःख तेजे फॅमिलीक दुःख कवता कोरा काम करा प्लॅन करू नाका प्लॅन करून करपाक कोत्ता असल्यो मिटिंग्यो आमी जायत्यो केल्यो असल्यो मिटिंग्यो आमी जायत्यो घेयल्यो आमी हो करतलो तें करतलो आमी PWD ऑफिसरांक आपोवन सगळे आपूण हे करून करतलो म्हणून हे फोट खबर पयले कोर आनी मागीर तूं हे कर पयलो धाड रस्त्यार त्या PWD ऑफिसरांक ते काम पयले करून घ्या अटेंड कर एक पोटफोल पडला जाल्यार कित्याक करनाय तुमी हा अरे कोरा मरे तुम्ही पैसे ना तुमकडे त्यांना म्हणता कितें लोकल एमएलए त्यांना फायनान्शियल प्रॉब्लेम हे आलो तेका लागून पारेकरान हे करूंक ना डबल ट्रॅकिंगाक अरे आता मरे तुमकड पैसा करा मरे आता करा मरे ते काम करा मरे तुमकड तर आयज पैसो आहा तुम्ही काम करा लोकांची सेफ्टी पयली चोया लोक त्रासान हुंय पडपाचो आहा वो प्रॉब्लेम लोकांक जाता थिंगा पयले पळया हांव गव्हर्मेंटाक शिटकानूय दिता जो PWD मिनिस्टराक जो न्यूली हो PWD मिनिस्टर जाला बाब दिगंबर कामत प्लॅन करू नाका पयलो कितें कर प्लॅन करून हय तुजी कोर पूण पेपरार सांगता न्हू आपूण हें करतलो म्हूण तें कोणा पयलो वचून रस्त्यार तें काम करपाक धाड ऑफिसराक आनी पयलो म्हणटा ते प्रॉब्लेम तेंचे सॉल्व कर हे भाशेन सगळे कडेन आहाय एमएलए निल्लले आहा जे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन आहा ते एमएलए कांय पडोंक ना पूण हे पयले काम करा आनी हे काम तर कोन्ना आनी लोक तर हे भाशेन त्रासा पडत गेलो आतां आमी उगे रावपाना ते बरें आनी दुसरें आयज आमी आमच्या बाब रवींद्र तळवलेकर आयज ताका आमी आयज मोठे पद दिला रिस्पॉन्सिबिलिटीचें दिला ते म्हणल्यार आयज ताका आमी वायस प्रेसिडेंट ऑफ नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार साहेब हाच्या एका कमिटीन आमी ताका वायस प्रेसिडेंट केला आमी ताका लेटर ऑलरेडी इश्यू केले आतां इन फ्युचरान बाब रवींद्र तळवलेकर तो तुमकां मिडियाक आपयतलो बसतलो प्लीज कॉपरेट करा तेज बोगल्यान तो इश्यू घेता तेन्नाय तुम्ही ताका मातशें कॉपरेट करा नॅशनल वायस प्रेसिडेंट नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी शरद पवार गोवा एनीथिंग नमस्कार हांव पयलीं जनरल सेक्रेटरी आशिल्लो ही पार्टी ती फक्त आतां अपग्रेडेशन जाला आयज हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे अध्यक्ष बाब जूस फिलीप तशेंच आमचे पार्टीच्या हायकमांडाक सगळ्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा हें म्हाका वयलें पद आयज दिल्लें आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी टायम एंड अगेन सदांच हांव घेतलो तशेंच जे कितें म्हाका जे पळय आमचे सुपेरियर्स कोण आहात तेंचे अंडर जे म्हाका कितें तेंचे कितें मार्गदर्शन मेळटलें तें तंतोतंत पाळटलो आनी आमी आमची पार्टीचें नांव फुडें काडपाक आमी हातात हात घालून फुडें आमी चलतले तेंच्या मार्गदर्शना खातीर आमी फुडें सरतले आयज गोंयान पळयतलो जाल्यार सरान सांगलें ते इश्यू आसाच ते सामके ज्वलंत इश्यू तेजे मुखार आयज आमकां ज्वलंत इश्यू म्हणजे आयज लॉ एंड ऑर्डर सामकें सिच्युएशन बॅड आसा गोंयान आजूच एक बातमी आसा एक घरान खंय तरी उजगांव खंय तरी ते सायडीक एक बातमी एक घरान चोर सकाळी तांगेलो घोव आनी देर ते नुस्त्याक गेले आनी फाटल्यान चोर भितर सरलो तेगेले बातमी आसा एक कितले 4-5 लाखाचे तेगेले भांगर चोरले अशें वचत थंय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आयज सामकें बॅड आसा गोंयान तशेंच गोंयचें गोंय आमी जे राखपाक जर आयज फुडें सरपाक जाय अशी आयज टायम एंड अगेन ही आयज सामकी गरज आसा गोंय राखपाची गोंय राखपा खातीर गव्हर्मेंट कांयच सामकें फेल जाल्लें आसा तुमकां इश्यू सामके ज्वलंत म्हणजे हे आमचे जमनीचो इश्यू आसा बाकी आमचे एनवायरमेंट आसा पोल्युशन आसा आनी कितें कितें ना पूण गव्हर्मेंट तेजेर खंय सामकें सबशेल फेल अशें दिसता आयज
आयज सांगन दिसता सामकी खंत जाता तेन्ना लोकांनी आयज आमचे गोंयकार भाव जे आसा पळय गोंयकार तांणी सगळ्यांनी मुखार सरोन आयज तांकां उलो मारता तुमच्या मार्फत तेणी आयज जर आमी जर एक्शन घेयना जावं आयज आमी कितें तरी सिरियस घेयना न्हू ह्या मुखार आमी खूब त्रासान पडटले. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार म्हारगाय आसा आनी बाकीचे आमचे अनएम्प्लॉयमेंट हे चालूच आसा. कितले लोक सारके बेकार आसा. हे बेकारीक लागून हे फुडें हे आमचे पळय जे हिंसा जाता कितें कितें खंय डकॅटी जाता खंय आनी कितें रेप जाता खंय आनी ड्रग्स इश्यू आसा कितें आसा म्हणून गोंय म्हणजे आमगेलें हें पयलींचें गोंय उरलें ना. लोकांनी एक लोकांक अपील आसा की हेजेर सारको बारीक विचार करून बेश्टे पार्टी फाटल्यान धांवपाचे पेक्षा पयलीं आमच्या गोंया खातीर कितें केलें तें विचार करा. तेन्नाच आमचें गोंय मुखार बरें उरतलें. आमचे फुडले पिळगेक आमी गोंय राखून दवरतले बरे भशेन. आमचे गोंय म्हणल्यार की तुमी विचार करा मागीर 20, 25, 30 वर्सां पयलीं आमचें गोंय कितें आशिल्लें आनी आयचें गोंय कितें आसतें. फक्त ही लूट चल्ल्या लूट सगळे गोंयभर सगळे कामां आनी गव्हर्मेंट हेका सगळे लूट चल्लेली आसा. सरान सांगलेल्या भशेन एक PWDचो विशय सांगता तुमकां. आयज PWD म्हणजे ते टेंडर काडपाचे फक्त तितलेंच तांकां पडला बाकीचे आनी कांयच ना. हांव एज ए इंजिनियर काम केलां हांवें PWD 25 वर्सां काम करून म्हाजे आनी 12-15 वर्सां सर्वीस आशिल्ली. हांव सिरीज सोडली आनी आयज हांव 12 रिटायरमेंट घेतलें आनी आयज हांव पळय सोशल सर्विसाक एंटर जाल्लो आसा. पूण जालां कितें म्हाका 15 वर्सां ती सिरीज सोडची पडली. म्हाका विटलो हांव तेंचे हेका कारबारूच सगळो विटलो. तेंचे कमिशन तेंचे कॉन्ट्रॅक्टराक ताका सपोर्ट कर ताका मातशें हेल्प करून दी आनी वयल्यान टेंडर काडटा 25% बिलो. ताका 25% बिलो केलो की ताका मागीर इन्कम टॅक्स लागता मागीर ताका रॉयल्टी लागता आनी कितें मागीर करतलो काम कितें. आनी आयची परिस्थिती आयज हांवें आयकलां की 40% कमिशन घेता म्हणून. 40% कमिशन घेवन करतलें कितें काम म्हणजे फक्त टेंडर काडप थंय बेश्टें काम केल्ल्या भशेन करप बील करप जालें आनी कोण कांय उलयना लोक कांय उलयना. आयज ताका लागून आमकां आयज हांगा आवाज काडचो पडलो. ही परिस्थिती सामकी बिकट आसा आयज. ही अशीच जर चल्ली आनी 1 वर्स सुद्दां तर चल्ली जावं फुडें तर चल्ली न्ही जाल्यार गोंय काबार आनी कांय उरपाचें ना. करप्शनाचे हे सांगले 40% कमिशन दिवपा जाय म्हणून करतले कितें काम ते कॉन्ट्रॅक्टर काम कितें करतले. आनी फाटल्या दिसांनी तेणी पळय आनी कितले % बिलो वचपाचे अशें म्हणून तेणी घातलां पूण तें सुद्दां योग्य न्ही. म्हाजे हिसपान तांकां एट पार कॉन्ट्रॅक्टरांक म्हणटा ते एट पार दिवपाचे. एट पार म्हणजे GSR रेट आसा त्या प्रमाणे तांकां टेंडर एटलीस्ट ते काम तरी बरें करून तुमगेलें कितें खावपा तें खाया तुमी. कितें तेजेर तुमी तुमची काय अजून पासून तुमची हें ना कितें तरी बंधन ना आनी काय ना. कामूय कोण पळयना सारकें आनी आतां सगळें काम करून आतां पोर्टफोलियो काडून तेणें ते दिगंबर कामतीक दिलो. तुम्ही म्हटलं पळय 2012 सोडले म्हणून अशें कमिशन दिवचे पडटा. 2012 पयलीं हीच सरकार आशिल्ली रे जे आतां तूं पार्टीन आहा तेंचीच सरकार. सरकाराचे हांवें काय तशें हेजेर म्हणून आपण जे पळय म्हाका फेस करचे पडले म्हणजे तेजेर उलयलो. तेजे टायमार 2012 आमच्या गव्हर्मेंटान तेणी सोडले 12 नव्हय पूण 2012 ते आमी पळयले त्या पयलींच्या सरकाराचे म्हाका मागीर पॉलिटिक्सान गव्हर्मेंटाक पयलीं आशिल्लो न्ही. हांव सोडपाचें कारण कितें हांव ते हेका ती पळय सगळी हे आसा न्ही फॉर्मेलिटीज आनी हे तातूंत हांव बेजारलो आनी हांवें ती सिरीज सोडली. ना तुम्ही म्हणला आतां की 2012 आमचो गव्हर्मेंट आसलो. ना 12 तेणी सोडले कित्याक सरकारच्या प्रेशरान तेच्या पयलीं आसलो पूण आमी तुवें म्हणला कितें 2012 कितें आमी 2012 तेन्नाच सरकार जालें तेन्ना न्यू सरकार. दुसरो क्वेश्चन आसा तो रेल्वेचे जे डबल ट्रॅकिंग आसा ते काँग्रेसच्या काळात क्लियर काढलेलो असं सुधीर ढवळीकरान सांगला. तो आपूण तेन्ना मिनिस्टर आसलो. तुम्ही त्या सरकारात असले 2008 होय 2008 तेन्ना काढला ना 2008 एक फायल येयल्ली फॉर एक्विजिशनाक. तुम्ही नाकारली आमी नाकारली फायल. आता वय आमी नाकारली आणि तेजेर म्हाजो नेगेटिव्ह हे आलो की वी डोंट वॉन्ट बिकॉज सी माझी कितें आसलें एक्विजिशन आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन ह्या रेल्वेचेर जाय तो लोक रेल्वेच्या सायडीन रावता. सो म्हागेलें चिंतप तें आसलें की हांवें रिफ्यूज कित्याक केली ओन्ली रिजन लोकांक सालें एक्विजिशन येयलें काय ना लोकांची घरां वयतली म्हणून. सो म्हागेलो तें चिंतप आसलें आनी ते कारणाक लागून हांवें ती रिजेक्ट केली फायल. तुम्ही रिजेक्ट केली सेंट्राक काँग्रेसचे तेन्ना काँग्रेसच्या गव्हर्मेंटान म्हाका देखून म्हणलें अरे
दिस इज अ सेंट्रल प्रपोजल. आय सेड आय डोंट आणि केअर. मंजुरी दिली ना आय म्हणले आय डोंट केअर. दिली सी माय पॉइंट. DPR दिली नाही आय दिवंक ना एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर दिवंक ना. तुमच्या सरकारान हा दिला. ती कितें आसा सेंट्रलाक जर सरकार तो वितालो तेन्ना दिगंबर कामत आलो. हा. दिगंबर कामतीन जरी तर ती केली आय कॅनॉट से एनीथिंग. बट म्हाकोड जेन्ना एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर म्हणून जेन्ना फायल येयली ती हांवें फायल रिजेक्ट केली, रिफ्यूज केली. आनी ती चिंतून कितें हे लोकांनी घरां वयतली, लोकांक प्रॉब्लेम जातले आनी हे सगळें एक्विजिशन गायलें काय ना, लोकांक भरपूर प्रॉब्लेम जातलो म्हणून तें चिंतून हांवें ती फायल रिजेक्ट केली. म्हणजे तेका दिगंबर कामत आणि सेंट्रल Yes. काँग्रेस Yes. गव्हर्नमेंट जबाबदार. Yes. Yes. ना तेन्ना दिगंबर कामत काँग्रेसाचो आलो चीफ मिनिस्टर. सो हे तेणी केली आसतली. पूण हांवें एज अ रिफ्यूज केले एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर आमी ती रिफ्यूज केली. यस 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 म्हणतात नो कशें म्हटलें परत कितें यस ना म्हणले. हांव कितें म्हणटा हांव म्हाजें उलयतां चोय पूण एज तुमच्या अ सरकारान रेव्हेन्यू तें- मिनिस्टर एज अ रेव्हेन्यू मिनिस्टर हांव उलयतां. हांवें जेन्ना एक्विजिशनान जेन्ना फायल येयली तेन्ना आमी नेगेटीव रिपोर्ट तेजेर मारलो बिकॉज आय डोंट वॉन्ट टू एक्वायर द लँड फर्स्ट ऑन सो जालें. आतां कितें आसता चीफ मिनिस्टरान तर फायल केली मिनिस्टर ओव्हर रुल्ड करून जाता. हय, There is तशेंच absolutely केलें. केलें. त्यांना दिगंबर कामतीन अप्रूव्ह केलं. तर तो आमगे भाव म्हणटा ते भाशेन. असं सुधीर ढवळीकर अजून सुद्दां जालें की कितें तो हाले बरोबर हाले गव्हर्मेंट आनी कितें हा देव बरी करूं. आता काँग्रेस एकूच मिनिट आता जे काँग्रेस ओपोज करता पळय तांकां रायट ना म्हणटा कित्याक सांग काँग्रेसीन तेन्नाच सरकारान काँग्रेसीनच दिल्लें अप्रुवल आनी आतां काँग्रेस ओपोज करता तेजेर. सी कितें आहा आतां म्हज्यान कांयच म्हणून जायना तांकां रायट ना म्हणून. आतां कितें आसता जाण एकल्याचें जे गव्हर्मेंट चलय तुमकां आमी सांगलां सी जेन्ना हांव मिनिस्टर आसलो तेन्ना आमी लोकांक मिडियाक भिताले आनी म्हणटाले कितें बाबा मिडिया येवन आमकां हें करतले आनी प्रॉब्लेम जातलो. सो फायनली आमी कितें एक वास्ट कितें करूंक वचनाहले. हे एज अ जुझे फिलीप एज अ हांव रिस्पॉन्सिबल पर्सन म्हणटा हांव करनाहलो. दुसरी कोण कशें करताले आनी कितें करून करताले तें म्हाका पडोंक ना. पूण आता काँग्रेसीन जेन्ना परमिशन दिला म्हणटा पळय आतां काँग्रेसूच ताका परतून ओपोज करता. काँग्रेस तेन्ना तो दिगंबर कामत आयज खूंय आहा. दिगंबर कामत आयज बीजेपीन आहा. हेच ते मनीस कितें आसता काँग्रेस तेन्ना सेंटराक ती कितेंय तरी मरे मोतीन कितेंय तरी एक अजेंडा आसता आनी त्या अजेंडाचेर मुखार वयता आनी हेच मनीस आयज आसले तो काँग्रेस आहालो. आतां कोण केलो मनीस कोण तूं सांगला केलो मनीस कोण दिगंबर कामत मरे चीफ मिनिस्टर तो आहालो मरे. सेंट्रल काँग्रेस असली सेंट्रल काँग्रेस आली सारकी आनी आमची पूण हांवें एज अ म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी हेचेर हांवें ती जबाबदारी म्हाजी हांवें ते भाशेन घेयली. आता एक पॉलिटिकल क्वेश्चन म्हणजे आता 1.5 वर्ष उरला इलेक्शन होय. एनसीपी कितले सीट लढत येतले अंदाज एक बाबा 4-5 धरून त्याच्यात एकतले युती करतले काँग्रेसी बरोबर का आनी कितें करतले ते मातशें सांगा. सी ह्या काँग्रेसाचेर मरे आमकां मरे व्हडलोसो विस्वास हेजो ना. तुमचोय ना आपाचोय ना. थंय विस्वास असो ना कित्याक जेन्ना लोकसभा इलेक्शन येयल्लें पात्रांव लोकसभा इलेक्शन जेन्ना येयल्लें तेन्ना हांवें त्यांच्या ऑब्झर्वरा कडेन डायरेक्टली म्हणलेलें फॉर अ फर्स्ट मिटींग बाबा हें तुमगेलें इंडिया एलायन्स म्हणटा हें उत्तलें वो ना वो ओन्ली फॉर द लोकसभा इलेक्शन. तेणे म्हाका म्हणलेलें कितें नाव दीस वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. पूण म्हाका आयज दिसती पडना. पूण कितें आसता जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता सी आयज 3 इलेक्शन जालें लोकसभाचें इलेक्शन येयलें काय ना तेन्ना ते म्हणटाय आमकां वी हॅव टू बी टुगेदर कित्याक तांकां बेनिफीट मेळपा जाय. आतां जेन्ना दुसरें असेंब्ली इलेक्शन येयलें काय ना तेन्ना म्हणटा ते आमी राजा आमी आनी कांयच येना आमकां नाका सगळो लोक आमचो. हांवें ताका परतून रिपीट करता हे जे भाडकार आहाय न्हू व्हडले पयलींचे भाडकार आहाय न्हू तेकडे मरे पात्रांव प्रॉपर्टीची इतली फायली आहाय. हे रिपीट करता परतून इतल्यो फायल्यो आहाय आनी फॉरेस्ट प्रॉपर्टी तेंची ह्यो ज्यो प्रॉपर्टी आहाय त्यो तेंच्यो. पूण त्या भाडकारांक खबर ना ज्या लुगाराचे तेंचे भाट आहाय त्या भाटान जाय ती घरां जाल्या म्हणून खबर ना.
ते आपण चिंतून म्हाका जे डॉक्युमेंट आहा सगळे काँग्रेसाची हेच भाशेन जाता पार्टीची बाबा सगळो लोक गोंयचो आमचो आमच्या बराबर आहा. अरे पहिले इम्पॉर्टंट म्हणटा ते हे युनिटी. जोरी तर हे युनिटी कोण नाही, जोरी तर बराबर येईनाय जाल्यार इट इज व्हेरी बॅड फॉर 2027. कितेंय आसूं तें कितें आस त्यांच्या बरें हा तुम्ही खरें आसा चय सांजेला आमी हुंय आसा म्हणटा आमी आमच्या पॉलिटिकल हितून आहा. आयक आमी सगळे तूं म्हणटा कितें आमी सगळीं कितें सिटां लडटलीं वा आमी सगळे कडेन कॅन्डिडेट घालतले ना. देर इज अ सिलेक्शन इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी. आणि हे आमी देखून काँग्रेसाक देखून म्हणलां की वी आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय हेतून सगळे कडेन घालून की आमकां डिस्ट्रॉय करूं नाका. ज्या ज्या लुगाराचेर आमकां जी आयज हे आहा ताका आमगे वोटर आहा थिंग आमी घालतलेच. हे आमी आयडेंटिफाय केले काय देखून 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी वयली आयडेंटिफाय केल्या. हांव मागीर सांगता कित्याक ना जाल्यार बत्तून हांव मिडिया येतलो, हांव मिडिया बसतलो आणि तुमकां जे कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंयच्यो आहा ते हांव सांगतलो. 500 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तुमकडे वय 100%. वय हा वास्को आता झेडपी वय झेडपी आमचे मुवमेंट आमगेले चालू आहा झेडपीचे. आणि आमी सगळे आमी आयडेंटिफाय करून आमी आमच्या सेंट्रल लिडरा कडेन सुप्रिया सुले ताई कडेन आमी दिल्या. कितली लिस्ट दिले आमी ती लिस्ट करून सगळ्यांक दिला की आमी झेडपी इलेक्शनाचे कौन्सिल इलेक्शनाक हे सगळे आमी प्लॅनिंग आमच्या लिडरा कडेन दिला. कितली दिले लिस्ट दिला. हांव सांगता मिडिया येतलो न्हू, नाव सांग मरे कितली नाव येतलो मिडिया. 10 का 20 You don't have a trust on the Congress. ना रे सॉरी What about that thing? What about the local parties are there? Goa Forward is there, RG is there, MGP is there. What do you like to say about these parties? सी हांवें पयलेंच म्हणलां हांव कितें ऑल वी हॅव टू कम टुगेदर. सी पळय आतां मेन पार्टी आतां कोण बीग ब्रदर कोण काँग्रेस दोरी आतां काम बीग ब्रदर. बट बीग ब्रदर तेणी सगळ्यांक मेळपा जाय वो ना हय वो ना. जोरी तर आपुणूच सुपिरियर म्हणून आपुणूच स्ट्रॉंग म्हणून तर रावले जाल्यार हें चलता हाल्या डिस्ट्रॉय जावन वयतले. सो इट इज देर ड्युटी टू कॉन्टॅक्ट एव्हरीबडी. आता इवन माय सुप्रिया सुले ती देखून काँग्रेसाक लास्ट टाइम उलयलेली तेन वयल्यान पर्सनली फोन केल्लो. पर्सनली फोन करून त्यांच्या ऑब्झर्वराकूय फोन केल्लो. त्याचा जो इन्चार्ज आहा गोवा ताकाय फोन केल्लो बाबा वी हॅव टू सिट टुगेदर म्हण. बट आय डोंट नो कितें जाला कितें केला ते कांय खबर ना. सो हे भाशेन कितें करता सी आपुणूच हुशार म्हूण सांगलो न्हू तो तेन्ना मरे सगळे सारखे जायना. दुसरोय हुशार म्हूण चिंतपा जाय, दुसऱ्याकूय सपोर्ट आहा म्हूण चिंतपा जाय, दुसरोय गरजेचो म्हूण चिंतपा जाय. काँग्रेस आपण चड वयर खूप हुशार म्हणून सांगता जालें न्हू तुमी चोयता मरे तुमकां खबर आहा हांवें सांगलें. तू पॉलिटिशियन 22 कितें केलें आमी आमचीच मतां पळया मरे आमकां जितकी पडले तितलेच डिफीट त्या मतान ते डिफीट जाल्ले आहा. 22चे रिजल्ट काडून पळयत जाल्यार कळटा 7 सीट्स अशे आसा ते 7 सीट्स ते आमची गोवा फोर्डा कडेन आमी कॉन्टॅक्ट आहा. तितली जर पडलेली एके कडेन पडलेली जाल्यार आयज काँग्रेस थंय सीट येता. कॉन्टॅक्ट आहा आमी हय आमी गोवा कॉन्टॅक्ट गोवा आबाकडे आहाय आमी आमी मेवल्या. हांव कितें आसता कितें आसा एक पाटी तो मिडियाक जर आमी बसल्या बराबर बसल्या आमी उलयल्या. तू उलयला कितें म्हणटा स्टेजीरूय बसून गोवा फोडायचं तू उलयला ओपनली उलयला न्हू. कितें सी आमी कोणा उलोवपाक कोणाक भिनाय आमकां कसलोय प्रॉब्लेम ना. कित्याक हांव कितें म्हणटा इम्पॉर्टंट एकूच आहा 2027 जरी तर आमी येतले पावरान लोक आमच्या बराबर आहा, लोक सगळ्यांच्या बराबर आहा. म्हणजे जे ओपोजिशन पार्टी आहा तेंचे बराबर आहा. पूण हेच मातशें डिस्ट्रॉय कोत्ताय कितें प्लॅन तो कांय खबर ना. सो आमी एकूच काम करपाचें दॅट ऑल वी हॅव टू कम टुगेदर आनी मागीर न्हू. सो हें कितें जावपाचें तें आतां जावपाचें. कितली सिटां जिखोवंक एनसीपी जिखोवंक शकता तुमी. अरे कॅन्झील तूं पळय रे बाबा तुका हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं खंयची तूं कॉन्स्टिट्युएन्सी दिता बसता मिडिया बोगलेक आनी तुमकां हांव डिक्लेअर करता खंयची किंवा ते जरा तू आता वास्को ट्राय करीत आसा वास्को जिखोवंक शकता तू दाबोली उडकी मारतलो. चय सी हांव दाबोली देखून सांगपाक तुका एकूच रिजन आहा की हांवें म्हाज्या जेन्ना हांव पॉलिटिक्सान येयलो हांवें म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी केन्नाय चेंज करूं ना.
करूं ना. दाबोली हो दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें केन्नाय चिंतूंक ना. हांव जेन्ना दाबोली बसलो काँग्रेसान म्हाका सांगलें, हांवें पळयलो की दाबोली कॅन्डिडेट ना काँग्रेसाचो. जेन्ना काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट ना म्हणटकच जे काँग्रेसा मनशांनी म्हाका तेंचे बगले ऑब्झर्वरा बोले गेले, म्हाका येलो, हांव गेलो, तो म्हणपा लागलो ओके यू वील गिव दाबोले उडासदार दाबोले. आनी ते हेजेरा मुखार गेलो. 8 म्हयने पयले इलेक्शना पयलो येलो बसयलो. ते ऑब्झर्वर तिगूय जाण ऑब्झर्वर बसले. 12 बसून डिस्कस जाले. आता तुम्ही म्हाका सांगा, तुम्ही जर म्हाका तर एक उत्तर दिलोलें दॅट आय एम डेरेफेन तेंगेले कितें जाल्या ते बीजेपीचे थोडे जे मुबीन गुदिनाचे थोडे जे सपोर्टर आहाले तेणी एक प्लॅन केलो. प्लॅन कितें केलो की बाबा एका तिकेटून दुसरी घालया मोदी घाले कित्याक म्हाजी भिरांत आसली तेंका. आनी लोकांनी म्हाका सांगलोलें एक कॅन्डिडेट एनसीपीचो नाजाल्यार काँग्रेसाचो सिंबलाचो वो. आनी हेजेर आमी आसले. पूण लास्टाक तर तेणी घात केलो जाल्यार आमी कितें करपाचें. मग तुका घात केलो डेफिनेटली काँग्रेसान घात केलो. गेलो. तू जिखता थिंगा अजूनय म्हणजे हांव दाबोली ना, हांव वास्को वास्को म्हणपा जिखता अजूनय दिखता. माझो वोटर हा रे कॅन्सिल तू वास्को या आनी चोय रे दादी आपूण जिखता म्हणटा. ते बरें यार सगळे जिखताय म्हणटले ना रे. आस रे मागीर पळोवया रे आमी. अरे जेन्ना लोक सी आमी म्हणटाय आमी जिखता, तो म्हणटा आपूण जिखता. अरे लोक बरो आसले सगळे बरे रे. तुम्ही इतले चिंतनाका. आयज पासून माझा लोक आमच्या बरोबर आहा. ते मागीर उलयला पॉलिटिकली जिखता जिखना ते. ट्राय केले तुका लोकांनी रिजेक्ट केलो कित्याक? आता त्या लोकांची खबर आहा न्हू. लोकांक कित्याक लोक 3 टर्म कित्याक हय लोकांक खबर आहा न्हू कित्याक. कित्याक नाका म्हणटा. ना हांव लोकांक कित्याक तो आयज कित्याक लोक म्हणटा तुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी चेंज कित्याक केली. कितें केली हांवें केली दाबोली गेलो न्हू कित्याक. म्हणून तुका लोक नाका म्हणटात. हय दाबन नाका कोण म्हणला तूं लास्ट 3 टर्म नाका म्हणटा. कोण नाका म्हणटा. आमचे जे वोट आमच्या मध्ये डिव्हिजन जाले. आता हे डिव्हिजन जावप म्हणजे हे व्हेरी बॅड. So it was your mistake to change. Yes, it was my mistake to change the Daboli concept. So you will never do it again. Never, Angel. सर एनसीपीचो दुसरो फ्रॅक्शन गोंयांत आयिल्लो आनी ताचो युथ विंग एक्टिव्ह जाला. 2-3 एक्टिव्हिटी घडोवन हाडला तेंच्यांनी. तुमी ताचेर कशें पळयता कोणाचेर एनसीपीचो दुसरो विंग. आज ते गोंयांत चॅस घेतली तेणी चॅम्पियनशीप घेतली आज ते खंय ना. आनी तुमचेरय कॉमेंट केला तांच्यांनी. तेंचे बाबा तेंचे कितें आहा ते येयले एक प्रोग्राम केले. कोण हा तोच खबर ना. म्हाकडे तेंच्या पार्टीच्या लिडरांनी म्हाकडे विचारले बाबा जी आमी पार्टी आमी ऑर्गनायज केल्या आमचो थिंगा गोंया कोण आहा काय म्हणून. हांवें म्हणलें ना कोण दिसती पडना. सी तेणी एक प्रोग्राम केलो. तुमकां सगळ्या मिडियाक आपयले. मिडिया आपोवन सगळ्यांक ब्रीफ दिले. सगळो प्रोग्राम केला आनी गेले. पुण्या ना न्हू. सी कितें एनसीपी म्हणटा ती कितें आसता. आमी आयज बसून आहा. आमी आयज 20 वर्सां जाली नॅशनल काँग्रेस पार्टी आमी घेवना. सो हांव कित्याक लागून तुका सांगता कित्याक तेचेर म्हाका कमेंट करून दुसरो आनी कांय करपा नाका. बट कित्याक जेन्ना येयले प्रोग्राम केले गेले ते भायर जायना. सो डू इट. येस सर. थँक्यू सो मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.